स्ट्राईक आयच्यान चालू झाला तो सकाळी 10 ते 5 पर्यंत डेली चलतलो आणि 3 तारीख पर्यंत चलतलो. 3 तारीख एकूच 4 तारीख आयतारा आसा ती 4 तारीख आमी व्हडली सभा ती हांगसरूच घेतली. इनडायरेक्टली जो हंगर स्ट्रायक आसा 3 तारीख सोंपतलो. 4 तारखे नंतर आमी मिटींग डिसायड करतले की हो हंगर स्ट्रायक फुडें व्हरपाचो काय ना तो. आमकां अशें वाटलें की आमी ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतलेलो ह्या युनिटी मॉलाचो तेन्ना सरपंचान आनी सगळ्या मेंबरांनी ताका विरोध दर्शिल्लो. बरी गजाल घडली. अशें वाटलें की ह्या कालांतरान हे आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आहा म्हणून. पण मागीर आमकां कळोन आयलें की खंय तरी खिचडी कोणाच्या पंचाच्या घरा ही ऑलरेडी ती प्लॅनपणे ती शिजलेली आसली म्हणून. म्हाका अशें दिसून येता की तो आयज जो गांव पयलो आयज तो गांवूच ना. ज्यो काजी पयल्यो आयज त्यो काजीच ना. आयज जी शेतां भाटां पयलीं आयज ती शेतां भाटांच ना. अरे काळजान दुकां येता. गोंयान जेन्ना हांव गोंयान भोंवता म्हाज्या काळजान दुकां येता की हांवें गोंय पयलीं तेंच गोंय उरोवंक ना. ही ल्हानचे भुरगे आहा तिंका आयज खंय तरी खबर नाशिना की आमचें गोंय कशें आहलेलें तें. पूण आयज उरलां तें तरी गोंय आमकां सांबाळपाक जाय. आयज असो मुवमेंट जावपाचो गरज आहा जितूनसून सगळे गोंयकार एकठांय येतले. टुरिस्ट येता ते गोंयान येतले ते मॉल करून हे आमचे शॉपिंग करून घेतले काय आनी कितें करून घेतले. ही मॉलाची गरज कसली. हेची गरजूच ना. आमच्या गांवांत एक कुरका आरकार स्प्रिंग आसा जर आसा ही 10th सेंच्युरीतली जर. हांव 2010 साकून हांवें लेटरां केल्लीं गव्हर्मेंटा कडेन ट्युरिजमा कडेन आनी सीएमा कडेन आमची ती कुरका जी स्प्रिंग आसा ती बांदची म्हणून. आनी ती स्प्रिंग अशी 10th सेंच्युरीतली पोर्तुगीज टायमाच्या पयलींची. आनी ती स्प्रिंग तर आनी कॉन्व्हेंट आसले आनी जी तर ती बांदलेली थंयसर आमचो एक टुरिजम वाडटलो आसलो.